नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्य कार्यावळीत तुमचे येवकार. सध्या गोंयांत वेगवेगळे प्रश्न आशिल्ले आसात. भुरगे विद्यार्थी रस्त्याचेर येतात. आमचे जे कार्यकर्ते आसात ते रस्त्याचेर येतात. फकत गोंयाकूच न्ही, देशाकय हेच चित्र आसा. एक सद्या कशें दिसता की सद्याचें जें सरकार आसा ताचे विरोधाक लोक खुबळून उठल्यात. पूण एक तातूंत भितर एक प्रश्न जातात. आतां जे खुबळून उठल्यात तांकां पर्याय दितलो जाल्यार जे विरोधी पक्ष आसात तांचे कडेन ते कापासात आसा काय कितें? गोंयाकय होच प्रश्न जाता. आनी ह्या सगळ्या हाचेर आमी चर्चा करपाक हांगा आपयल्यात ते गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे संघटन वाठारांतले जनरल सेक्रेटरी बाब दुर्गादास कामत हांकां. दुर्गादास येवकार तुका. नमस्कार. दुर्गादास, हांव तुका सुरवातेकच करता आसतना कालची गजाल सांगता. कालची आमच्या काँग्रेसीचे कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे जे प्रेसिडेंट आसात राजेश बाब वेरेकार, हे तुजे फ्रेंड तो, ताणें एक स्टेटमेंट केलो की कुशावतींतले 8 मतदारसंघातले 6 मतदारसंघ आमी काँग्रेस जिखपाक सोदतात म्हणून. आनीक ताज्या फाटल्यान तुमचो गोवा फॉरवर्डचो प्रशांत ताणें म्हणलें की जाका कुशावती म्हणल्यार तातूंत कुशावती भितर कितले मतदारसंघ आसात हेच खबर ना असलो काँग्रेसीन अध्यक्ष केला, जिल्हा अध्यक्ष केला म्हणून. आनी हे जर सगळे जर पळयलें जाल्यार तुमी कितलेंय म्हणलें की आमी दोगूय जाण काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हे अलायन्स पार्टनर आनी ते अलायन्स म्हणजे फकत कागदाचेर आसा काय म्हणून मनांतल्यान अलायन्स ना, कितें अशें कितें? कशें आसता, खंय ते भाव भयणां भितर आसूं, घोव बायलां मदीं आसूं, फ्रेंडां मदीं आसूं, कजनां मदीं आसूं, वैचारीक डिफरन्सीस किंवा मतभेद जातात. मनभेद आसना पूण मतभेद आसतात. आनी मतभेद आसप हे हेल्थी डेमोक्रेसीन एक हेल्थी गजाल. ही रुलींग पक्षान असलें तुका पळोवंक मेळचें ना. रुलींग पक्षान तुका आवाज काडल्यार तक करून बसयतले. थंय तुका अशें संवाद जावचो ना किंवा हेल्थी डेमोक्रेसी तशी आसना. थंय मास्तर सांगता बसप. आतां कालच्या हाजेर येवप म्हणल्यार जेन्ना स्टेटमेंट आयलो तुमच्या गोमंतकाचो ब्रेकिंग जेन्ना आयलो, आमच्या सगळ्या हातूंत चर्चा स्टार्ट जाली अशें कितें काय. कारण जेन्ना आमी आमचे ऑफिस बेरर्स किंवा आमचे अध्यक्ष आमी जेन्ना उलयतात सगळे, तर आमी सदांच म्हणटात की अलायन्स सरकार येतलें, एकवटेन युनिटीची खबर आमचे अध्यक्ष ते वरान करीत आसा. सो अशा वेळाचेर वक्तव्य अचानक येवप की 8 आमी काँग्रेस जिखतले. तातूंत मागीर प्रश्न आयलो की 5 8 कशे. पूण मागीर जेन्ना चॅक केलें म्हणजे तांच्या भितर अशें अरेंजमेंट आशिल्लें खंय की तांच्यांनी फोंडेचे 3 म्हणल्यार पोंडा, शिरोडा आनी मडकय हे ताणें आपले वर्किंगे खातीर लागून ते हातून घाला, कुशावतीन घाला. आनी एक म्हादय म्हणून सेपरेट नॉर्थानूय केल्ले आहा तांच्यांनी, सत्तरी आनी बिचोलेचो भाग घेवन. तर ताणें म्हादय म्हणून एक तेय ताणें कितें डिस्ट्रिक्ट अशें फॉर्म केला फॉर वर्किंग. पूण तांचे इंटरनल मॅटर हे आमकां खबर ना. आमकां खबर ना, आमकां कोणाक खबर, कारण तांचे इंटरनल वर्किंग मॅटर. पूण राजेश बाबान जर मातशें म्हणिल्लें की काँग्रेस लेड अलायन्स स्वीप करतले, एक अलायन्साचो उतर सुद्दां ऍड केल्ले भितर, जाल्यार हो म्हाका दिसता डिफरन्स किंवा आमच्या लिडरांक मातसो खंय दुबाव येवचो नाशिल्लो. ना दुबाव येतलो ती नॅचरल. जेन्ना तूं अलायन्सान आसा तेन्ना काणकोण सारख्या मतदारसंघान आमी काम करतात. आमी फाटले फावट लास्ट मिनीट सुद्दां आमच्या प्रशांत बाबाक सीट डिनाय केलो, टिकेट, तरी आमी भितर सारके युनिटी राखची, कोणा हे करची म्हणून अलायन्स कंटिन्यू केले. त्या नंतर आमच्या जिल्हा पंचायत निवडणुके वेळार आमकां सीट अलॉट जालो. पूण त्या वेळाचेर थंयचो तांचो एक लिडर स्थानीक काँग्रेस सोडले आनी तो इंडिपेंडंट रावलो. ताणें एप्रॉक्सिमेटली 1400 अशी कितें मतां काडली आनी प्रशांत बाब 400-500 मतांनी पडलो. ताच्या नंतर हालींच ताका आमी फोटवाचेर पळयले पेपराचेर, काँग्रेस ऑफिस बेररां बरोबर मिटिंग्यो घेता. ताजो जो ब्लॉक अध्यक्ष ताणें आतां नेमिल्लो तो आमकां ओपनली काम करतालो. आनी त्या वेळाचेर अध्यक्ष बाब अमित पाटकार, ताका आमी ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च केल्ली की पळय तुजो ब्लॉक प्रेसिडेंट तेन्नाचो तुजो लिडर तो भोंवता म्हणून, फोटोग्राफ सुद्दां दिल्ले. बीजेपी बरोबर ना त्या इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटा बरोबर भोंवता म्हणून. आनी अशा वेळाचेर जेन्ना तुमी तांकां घेवन भोंवता किंवा जेन्ना आमी ते पळयतात फोटोग्राफ्स हे ते, सो मातशें खंय तरी डावट स्टार्ट जाता, बाबा कितें हें परते
म्हणजे वेगळे चूल मांडूक सोदतात काय आपले अलायन्सान असून सुद्धा लास्ट तुझ्या मनात डाऊट येऊ सर, म्हजे मनात डाऊट येता सारखे आसात काय म्हणून. डाऊट एनी साहजिक आसा न्ही, साहजिक आसा जेन्ना एक्स मनीस तुज्या एगेन्स्ट काम करता, थंय म्हाजो अलायन्स पार्टनर वता ताच्या घरा मिटिंग घेता, थंय म्हाका दिसता ह्याची सुरवातूच जाल्ली एक देड दोन म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमच्या काणकोण युनिटा कडल्यान कंप्लेन्यूय आयली की बाब राजेश वेरेकार थंय गेलो, ते कोण इंडिपेंडंट रावलो ताच्या घरा मिटिंग्यो घेतल्यो फाटल्या दिसांनी. गोंय ल्हान न्ही, कोण कोणाक गोंय मेळटा सगळें कळटा. आतां एक म्हयन्या पयलीं मिटिंग्यो घेतल्यो हे सगळें कळटा. सो तरी आसतना ते तांचे वर्किंग, तांची पार्टी, आमी मदीं पडून आमी ओगे आशिल्ले. सो खंय ना खंय कितें जाता, आमचे प्रशांत बाब येदो सिनियर नेतो, स्टुडंट लिडर, लायफाच्या राजकीय कारकिर्दीर हाजेर आहा, म्हणजे खंय मेक इट ऑर ब्रेक इट हाजेर, आनी तो मेहनत करता थंय वचून काम करता. आनी अशा वेळाचेर वचून थंय तुमचें कांय ना. आनी मेन म्हणल्यार अख्खी पुराय टीम, हांव श्रेय दिता आमच्या काणकोण युनिटाक, आमची पुराय टीम म्हणजे प्रशांत बाब आसूं, विकास भगत आसूं, उमेश तुपकी आसूं, बांदेकर आसूं, सगळे म्हणजे जितके आमचे थंय लोक आसा, आमचो तो श्रीस्थलचो हो आसूं आमचो पंच, जो एकमेव गोवा फुडारचो पंच, सगळ्यांनी एक आमचो रेमी बाब आसूं, सगळ्यांनी एक युनिटीन सारकें म्हणजे तांच्या परस आमच्या लोकांनी थंय बाब कॅप्टन विराटोक काम केलं. म्हणजे कारण एकूच की एकमेव धोरण की बीजेपीचो कॅन्डिडेट आमी उडोवंक जाय आनी बरो मनीस, कॅप्टना सारको मनशाक आमी निवडून दिवंक जाय. म्हणजे तो कॅन्डिडेट आमचोच, आमच्या पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणून आमच्या लोकांनी थंय आमची पुराय काणकोण टिमान काम केलां. जेन्ना अशें काम करतकीर जेन्ना फाटल्यान अशें मातशें आमकां कितें हालचाली दिसूंक येता, कारण आमी 24 वरां राजकारण करपी मनीस, आमचे कान सारके जमनीर आसता, कोण खंय कितें. सो अशा वेळार जेन्ना मातशें कितें जाता तेन्ना मातशें दुबाव येवंक लागता. सो म्हाका दिसता दोनूय सायडींतल्यान अशें दुबाव येवना सारक्यो गजाल्यो घडूंक जायना. दुबाव येवपाची परिस्थिती आसा काय म्हणून. नाही, ह्युमन बींग येतात न्ही, येतलीच न्ही. आतां फाल्यां जर तुजो एक बरो मित्र आहा, तुजो एक बरो मित्र आहा, तुजो बरो मित्र तो तुजो दुस्माना बरोबर वचून बसता, अरे जर तुका गाळयो घालता 24 वरां आनी ताज्या तुजो तो मित्र ताज्या बरोबर वचून बसता, तुका फ्रेंडाचेर दुबाव येवचो ना. गुण ना, आय एम गिविंग एक्झाम्पल. सो इट इज ह्युमन टेंडन्सी. मागीर कळ्ळें आमकां. सो हांवें तें सांगलें, एक अलायन्स म्हणून जर उतर एड केलें ताणें, काँग्रेस लेड अलायन्स वील स्वीप फूल ऑल 8 सीट, 8 सीट धरया आशिल्ले, जाल्यार तो प्रश्नूच येवचो नाशिल्लो न्ही. हांव तुका विचारता सामको आतां पॉयंट ब्लँक विचारता. गिरीश चोडणकर हाणें आपल्या बर्थडे सांगिल्लें आमी रोखडेच उलयतले म्हणून. ताजे पयलीं ताणें सांगिल्लें आमी गोवा फॉरवर्डा कडेन टॉक्स सुरू करतले म्हणून. गिरीश चोडणकर आनी विजय सरदेसाय हे दोगूय जाण एकच मतदारसंघाक आसात. म्हणजे एकलो जपानाक आनी दुसरो जर्मनीक आसा. अशें जर्मनी जपाना आसल्यार बसून जाय जाल्यार तुज्यान हाजेर आमच्या ऑनलायन तुज्यान हें करपाक जाता. कितें अशें जाता तुमचे टॉक्स जाता? पळय आमी आमच्या पक्षाचे संघटना वाडोवपाक म्हणजे सगळ्या मिटिंगो चालू आसा. आज काणकोण वता आमी. आतां इंटरव्यू जालो की आमी चल्ले रोखडे काणकोण आज कार्यकर्तो मेळावो लायला डिनर सकट, परां सांग्यार आसा. सो तेय आमी फुडें तेय म्हाका दिसता तांचे संघटना वाडोवपाचे, तांचे घर जाग्यार घालपाचे हातूंत पयलीं हें आसा, तांचो हें आसा जाग्यार ते घालता म्हणून ताणें सांगिल्लें. फाटलें स्टेटमेंट आयकल्लो ना, ताणें स्टेटमेंट दिल्लो आयकल्लो गिरीश बाबान की आमी आमचे पयलीं सगळे बेगीन जाग्यार घालून आमी उलोवपाक लागतले. येतले उलयतले, टायम येतले उलोवनी, आमचे सगळे जाग्यार फोडनी, तांचे जाग्यार फोडनी, वील टॉक. टायम आसा. तुमचे आतां कितें जाण तूं घोव आनी बायल हांचे आनी आमचे तशें ना, तशें सेकंडरी तशें ना, सेकंडरी आमी वेर अलायन्स पार्टनर. हांगा काय नवे अलायन्स स्टीच करपाचें काय ना. इट्स अ मॅटर ऑफ सीट शेअरिंग, बसून सिटां उलोवपाची. ते जातले. अलायन्स आसा न्ही, आयच्या घडीक तरी आसा न्ही. सत्ता आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगला न्ही, आमी अलायन्स पार्टनर अलायन्स पार्टनर आहा न्ही. अलायन्स पार्टनर सोड रे. विजय सरदेसाय म्हणटा काँग्रेसीक भितर आशिल्लो. हय, हांव सांगता 2007ची गजाल. हय, पयल्या दिसा बसून, पयल्या दिसा न्ही, त्या दिसा ज्या दिसा विजय सरदेसाय तिकेट डिनाय केल्या 12 हय, ताजे पयलीं बसून सगळे हे आशिल्ले विजय जालो म्हण कन्फर्म, आनीक विजयाक लास्ट मुमेंटाक कट केलो. पळय आतां ती परिस्थिती हांगा ना न्ही. विजय भितर आसतना फाटले गजाली. आतां आमचो पक्ष हांगा आसा, आमी एक रिकॉग्नायज्ड पार्टी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नायज्ड न्ही, आमी रजिस्टर्ड रिकॉग्नायज्ड पक्ष.
आमच्यो सारके सगळ्यो कमिटीज जाग्यार आसा, आमच्यो संघटना जाग्यार आसा. आमी जे इश्यू घेतात ते तडेक लायतात. सेकंडली आमचो अलायन्स आसाच ना. इट्स अ मॅटर ऑफ सिटींग अँड डिस्कसिंग ऑन शीट शेअरिंग. योग्य वेळार जातले, टायम येवनी जातले. म्हाका सामको तुजें हें करता, तुमकां काँग्रेस सिरियसली घेता काय म्हणून? तेजू तांकां विचारा. दॅट यू शूड आस्क देम दॅट हाऊ कॅन आय टेल दॅट. वी आर कमिटेड. हांव तुका एक्झाम्पल दिली. काणकोण सारक्या मतदारसंघान लोकसभेक तशें आमी काम केले. तो सगळे फातोर्डा सारख्या मतदारसंघान, मडगांव लोकसभेक आमी कितें केले हे तुज्या प्रत्यक्ष तुज्या दोळ्या मुखार आसा. यू आर विटनेस टू इट. स्थानिक आमदारान जी लीड तांकां प्रॉमिस केली रुलिंग पार्टीक, ते खंयच्यान मोदी दोंगराचो कितें जालें या प्रत्यक्षान तुवें यू आर विटनेस टू इट सुशांत बाब. आनी हाजो अर्थ कितें, थंय आमचो गोवा पडलो काय कॅन्डिडेट नाशिल्लो, थंय काँग्रेस सिंबालो कॅन्डिडेट आशिल्लो. पूण प्रामाणीकपणान एज अ लॉयल अलायन्स पार्टनर बाब विजय सरदेसायान काम केलें. आनी तो केन्ना तो फाटल्यान पळोवन पळयना. मागीर एकदां लागलो तो करता. होच दावो हय आमचे आम आदमी पार्टीचे वेंझी आनी क्रूज हांणी केल्लो. आनी आपापल्या मतदारसंघात केला. काँग्रेस म्हणटा कितें, ना तुमचे नेते आमचे आसा, आमकां लागूनच मेळ्ळा आनी ते आमी झेडपीक दाखोवन दिले म्हणटात ते. दॅट इज फॉर पीपल टू जज. त्या लोकांनी, लोकूय पळयतात न्ही, ही डेमोक्रेसी कितें घडटा कितें जायना, लोकूय बारीकपण ऑब्जर्व करतात. सो आमी आमचें काम करीत आसा. पयलो आमचोय प्राधान्य आसा की आमची संघटना वाडोवप, संघटना घट करप, त्या भायर सरकाराक धारेर धरप. आतां पळय कालूच सेशन डिक्लेअर जालें. इमिडिएटली आमच्या अध्यक्षान डायरेक्शनां दिली की आमचे ते आमचो आवाज विजय कर्ण प्रत्यक्षान आतां व्हडलें सेशन नाशिल्ल्या कारणान सगळ्या तालुक्यांनी वचपाक शक्य ना. सो जाता तितलें 3 दिसाचें सेशन क्रिस्प, इश्यूय घेवंक चड मेळचे ना. सो तुमी आमची ईमेल आयडी आउट करा म्हणून रिलीज केली रोखडी. फाटोफाट काँग्रेसीन बरें न्ही तुका. इट्स गुड थिंग दॅट समवन फॉलोज यू. केन्ना बरें दिसता. आतां जर म्हाजे विचार आतां फॉलो करता कोण, बरें, इट्स गुड, हेल्थी. करूंक जाय. डेमोक्रेसी ती करूंक जाय. ताणें इश्यूज घेवंक जाय. दे आर ऑल्सो प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी. करूंक जाय तांणी. सारकें बरें केलां. CLPन खरें बरें केलां. प्रिन्सिपल ऑपोजिशन ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. नो आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. बट दे आर प्रिन्सिपल ऑपोजिशन. बरें केलें ताणें. करूंक जाय. आनी केन्ना म्हाकाय बरें दिसता जेन्ना विजय बाबाक फॉलो करूंक लागता तशें. इट्स गुड थिंग. फॉलो करूंक जाय. आनी हातून कितें जाता, हातून बीजेपीक आमी एकवटान धरूंक शकता. तो विजय चलया फुडें म्हणटा आनी हे सगळे फाटल्यान येतात अशें ते. हांव म्हणटा इट्स अप पीपल टू जज. आमी वतात मुखार, आसूं कोण आसूं, वी वील फायट देम. आनी चल या फुडें आसाच आनी आमी वतात बीजेपीक डिफीट करपाक. आतां कोण बरोबर येता कोण बरोबर येना तें काळांतरान स्पश्ट जातलें. तूं म्हणटा अजुनूय तुमची युती आसा. युती आसा. युती उरतली. युती उरतली. उरूंक जाय. लोकांक जाय जाल्यार उरूंक जाय. आमचो डे वन, हांव तुका आयचें म्हणना, 2022 जे दिसा सरकार स्थापन जालें, फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड म्हाजो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय प्रामाणीकपणान सांगत आसा टीम गोवा, टीम गोवा, टीम गोवा, टीम. म्हणजे कानान ते आयकून म्हणजे सारकें हे जालें. म्हणजे सोमतें तूं आयकलां युनिटी जावंक जाय. आतां न्ही, तो आतां म्हणना, तो इलेक्शन लागीं आयलें म्हणून. फ्रॉम डे वन जेन्ना कांय नाशिल्लें, 4 वर्सां जालीं, टीम युनिटी जावं. आनी युनिटी जाल्यार कितें जाता, कितें जावंक शकता हाजो ट्रेलर अध्यक्षान आमच्या लोकसभेक दाखोवन दिला. जेन्ना ताणें पुराय साऊथ गोवा भोंवन पिजून काडले. प्रत्येक पब्लीक मिटींग अटेंड केल्यो. अटेंडूच केली ना, थंय सारके कातरबाजी केली सरकाराची. तेन्ना लोक सरकारा वयर उलोवंक भिताले. दुसरे सारके म्हणजे कातरबाजी केली. काँग्रेस म्हणटा तुमकां ताजे शिवाय पर्याय आसा कितें काय म्हणून. कोणा काँग्रेस तुमकां निमाणे कडेन ना. ऑन रेकॉर्ड कोणें म्हणला? ऑन रेकॉर्ड येवन म्हणून मरमायजल विथ रिएक्ट. ऑन रेकॉर्ड कोणें म्हणून रेकॉर्ड कितलेच मेळटा. ऑफ रेकॉर्ड बरें. ऑन रेकॉर्ड येवन म्हणून न्ही, तशें ऑफ रेकॉर्ड आमकां खूब कितें उलोवं. ऑन रेकॉर्ड म्हणून न्ही. आनी वी वील आन्सर टू एवरीथिंग. सो एवरी एक्शन सिंपल सुशांत बाब, आमी प्रामाणीकपणान आसा. आनी कितें जर केलें, एवरी एक्शन वील हॅव रिएक्शन. ओके. एवरी एक्शन वील हॅव रिएक्शन. सिंपल. आमी प्रामाणीकपणान वतात. आमी सारके आसा. जर तर कितें अशें तशें करपाक आमचे कडेन प्रयत्न केलो जाल्यार सिंपल एवरी एक्शन वील हॅव रिएक्शन. बट आय लायक टू इट की आमचो बाब विजय सरदेसाय वील टेक द लीड टू डिफीट द बीजेपी इन गोवा. दुर्गादास, सद्याक भितर तुका हांवें खरें हाजे पयलीं आपोवपाक जाय आशिल्लो, मातसो लेट जालो. तुयी बिजी आशिल्लो, हांव म्हज्या कामाक बिजी आशिल्लो.
मेन म्हणते तुमचो युके तुम्ही गेल्लो तो दौरो आनी ताजे फाटल्यान तुमकां युकेंतल्यान मेळपी रिस्पॉन्स वॉजच पळयलो एक्चुली कितें कशें हें आसा. पळयात, खरें म्हणजे जो एवॉर्ड आमच्या अध्यक्षाक मेळ्ळो तो खरो म्हणल्यार ताणें सांगला पयर सुद्दां एका इंटरव्यून की ताका तें पत्र आयिल्लें हाऊस ऑफ कॉमन्सांतल्यान फेब्रुवारीन आनी तें मार्चान जावपाचें आशिल्लें. त्या वेळाचेर आमकां हांगा सेशन आशिल्लें लांब बजेट सेशन लागून आमी तांकां कळयल्लें की वी कॅनॉट कम नाव. आनी तेंच्यांनी सांगलें की तांचो एक ग्लोबल हेल्थ एवॉर्ड जावपाचो जुलायन, सो तेन्ना ते थंय दितले म्हूण. सो थोड्यांक तें दिसलें कितें सत्ताधारी पक्षान की तो एवॉर्ड कितें विकतो घेतला आनी कितें, सो तो थंय त्या दिसा दिलो. आय एम जस्ट कमिंग टू इट. माय खंय तर ते हाऊस ऑफ कॉमन्स आय वॉज विटनेस टू इट. इट इज नॉट अबाउट इट इज हेल्ड इन नो अशें पार्लिमेंटान कोणाकूय लोकसभेन तुका सेंट्रल हॉलान कोणाक घेवंक मेळटा. आतां तो खासदार जो ताणें दिला हेरोचो 3 टायम MP तो कितें प्रायव्हेट कंपनीचो एजंट काय CEO खंयच्या कंपनीचो. कशें आसता जेन्ना एक कोणाक बरें मेळटा चिंतूंक जाय की आमच्या लोकांक मेळ्ळा. पार्टी डिफरन्स सायडीन दवरूंक जाय. एक अभिमानाची गोश्ट लंडन सारख्या पार्लिमेंटान वचून आमच्या गोंयकारांक मेळप इज अभिमानाची गोश्ट. ते मागीर खंयच्या पक्षाचे आसूं. ज्या वेळाचेर बाब मनोहर पर्रीकराक पद्मश्री न्ही काय पद्मश्री दिल्ले तेन्ना एव्हरीवन इन्क्लुडिंग ओपोजिशन वेलकम इट. कारण इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड, इट्स अ मॅटर ऑफ हॉनर. सो हांगा जेन्ना आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय बाबाक जेन्ना दिले इट शूड हॅव बीन अ मॅटर ऑफ प्रायड. आनी ज्या दिसा आमी एअरपोर्टार आयले 3 वरांचेर जेन्ना आमी लँड जाता आनी ते 200-300 लोक जमता रातचे 3 वरांचेर, जे एकाक येवन थंय रावले. म्हाका आतां पयर कळना की 10 वरांचेर थोडे येवन राविल्ले म्हणून. दॅट शोज लव अँड एफेक्शन टुवर्ड्स आवर प्रेसिडेंट. त्या भायर परमपूज्य आदरणीय ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज तांच्यांनी फाटल्या आठवड्याक आपोवन व्हेलो. कारण तेय गोंयांत नाशिल्ले आनी ते प्रवासाक आशिल्ले. ते जेन्ना गोंयांत आयले ताबडतोब आमकां हे आयले की मातशे येयात. थंय गेले, आमच्या अध्यक्षाचो सत्कार केलो आनी आदरणीय परमपूज्य स्वामीजी कितें उलयले हे तुमी सगळ्यांनी पळयला व्हिडिओ. सो अशें वेळार जेन्ना अभिमानाची एक गोश्ट जाता तेन्ना थंय येवन हे करप म्हणजे विघ्न घालपाक पळोवप किंवा हे दीस डजंट शो स्टेटमॅनशीप. पॉलिटिक्स हॅज टू बी एट अ डिफरंट लेवल. स्टेटमॅनशीप दाखोवंक जाय. म्हाका ते इवन ते बीजेपीचे कोणे स्टेटमेंटां केली म्हाका त्यांची खरें म्हळ्यार काकूट दिसली. कारण कदाचित तांकां ते वापरला आसत म्हणपाक कोणे काही लोकांनी तांच्याच पार्टींतल्या उलय. आता सेशन येता तेन्ना विजयाचो ना ते आमकां खबर ना. ते आमकां खबर ना. ते तांचे भितरले ते सरकारान ठरोवंक. पूण अशे तरेन स्टेटमेंटां काडपाक लावप कदाचित तांकां कदाचित दिसला आसतलें विजयाचेर उलयल्यार आपलें तिकेट मेळूंक शकता फाल्यां नाल्यार आपलें तिकेट वचत. सो बोलविता थंय ते वेगळेच आशिल्ले. कारण ते इन प्रायव्हेट जे उलयल्ले मनीस इन प्रायव्हेट ताणें आमकांय सांगला अरे उलोवपा लायले आपल्याक कितें करतले. सो ना पयर एक व्हिडिओ पळयला हांवें. तुगेली अजुनूय बीजेपी कडेन कनेक्शन आसा. बीजेपीचे कनेक्शन आसपाक कितें आसा तातूंत. तुजे म्हाजे सगळ्या पक्षांनी फ्रेंड आहा. हांव केन्नाच खंयच्याच पर्सनल लेवलाचेर कोणाचेर वचना. बीजेपी आसूं, काँग्रेस आसूं, मगो आसूं, आमच्या TMC आसूं, आप सगळ्याक म्हजे मित्र आसात. सो तातूंत यू कॅनॉट मिक्स पॉलिटिक्स विथ पर्सनल रिलेशनशीप. आनी ते दवरूंकूय जाय. पॉलिटिक्सान जर तुका चाणक्य नीती जर तूं करतलो केन्नाय तूं वाच बूक. चाणक्याचो बूक वाच केन्नाय. तूं केन्नाच पर्सनल मीटिंग करूंक जायना. फाल्यां कदाचित एखादी फाल्यां एक्स म्हाजो मित्र रातचो दर्या ताका क्रिटिकल कितें जालें किंवा ताच्या घरच्यांक कितें जालें कोणाक हांवें फोन मारपाचो रातचो मेडिकल एमर्जन्सी जाली जाल्यार म्हाका सरकारान कोणाक फोन मारचो पडटलो. सो यू हॅव टू हॅव दॅट ओपनिंग. हांव सो नेवर मिक्स पॉलिटिक्स विथ द पर्सनल थिंग्स. ताका लागून तुका अहमद पटेल म्हणला ना ते थाणे फोकाणांनी म्हणला आसतलें एखादी आपले प्रशांत बाबान. सो हांव तितलो व्हडलो काय कोण मनीस न्ही. आय एम अ हंबल वर्कर ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आमचे पांय जमनीर आसा. आमी मतदारसंघात वचून कामां करतात आनी 24 वरां लोकां खातीर अवेलेबल आसतात. एक जाणटो विजय सरदेसाय सद्याक हांव केपेंचो केप्यां तुमचे तशें येना तरी आसतना लोकांक विजय सरदेसाय जाय. कुडचड्याचेर जंय खंय नाशिल्ले फॉलोवर्स मेळपाक लागले. सान्याचेर फॉलोवर्स मेळपाक लागले. एक की विजयाची पॉप्युलरिटी वाडटा. पयलीं सालसेतीकच पुरते दिसताले. आतां
पॅन गोवा विजयाचो पॉप्युलरिटी वाडटा. काँग्रेसीक हो भंय दिसता काय म्हणून विजय फुडें वतलो ताका लागून ते पळयात ते- जुदेव आनीक ते जे येता ते ना बिकॉज ऑफ दॅट. पळयात हांगा म्हाका दिसता मेसेज इज क्लियर. लोकांनी आपली पर्सनल एम्बिशनां कुशीक दवरून पॉप्युलर मॅन्डेट लोकांक कितें जाय पब्लिकाक कितें जाय म्हणून तुका म्हणलें आमचे कान जमनीर आसता ते घेवन मुखार वचूंक जाय. आतां केन्ना आमी चुकता आमी करेक्शन करता, आमचो अध्यक्ष चुकता तो करेक्शन करता, आमचे ऑफिस बेरर चुकता आमी करेक्शन करता. म्हणून कान सदांच जमनीर आसूंक जाय. केन्ना एसी रुमांनी बसले किंवा पणजे रावले आनी खंय रावले आनी राजकारण केलें म्हूण जायना. कान म्हणटा जमनीर आसपाक जाय. आज तुवें सांगलें केप्यां सारकें मतदार किंवा आनीक सांग्यार पुराय हांगा गोंयभर पॉप्युलरिटी कित्याक मेळटा. फाटले 3 वर्सां सातत्यान न खंयचे मतदारसंघाचे चिंतता न पॉलिटिकल बेनिफीट चिंतता जनता दरबार घडयल्यो प्रत्येक तालुका वायज गेलो 3-3 वरां बसलो. सरकाराच्या कॅबिनेट मिटिंगेन हे डिस्कशन जाले एका वेळार अरे विजय भोंवपाक लागला त्रास करतलो आमकां अशें म्हणजे इतल्याचेर ते पावले. वातावरण निर्मिती जाली. यू आर विटनेस टू मडगांव जनता दरबार. आनी घेतलेच ना प्रत्येक इश्यू ताणें पर्सनली आमच्या अध्यक्षान आमचे कडेन आमची टीम जी आहा बॅकएंड टीमी कडेन मॉनिटर करून अरे हे घेतला मरे करून कॉलिंग अटेन्शन जावं क्वेश्चन जावं स्टार्ट क्वेश्चन जावं अनस्टार्ट क्वेश्चन जावं 0 आवर जावं डिमांड स्पीच जावं एप्रोप्रिएशन बिल जावं वोटर अकाउंट जावं खंय खंय घालूंक मेळटा थंय घालून ताणें 90% इश्यूज रेज केले. तातूंतले एटलीस्ट मिनिमम 60% इश्यू सॉल्व जाले. कारण ताच्या नंतर तुवें पळयलां आसतलें कितल्या लोकांचे मेडिकल तांचे पगार वाडयले, कितल्यांक पगारां नाशिल्ले ते पगारां मेळूंक लागली. मिड डे मील स्कीम बायलांचे पयशे रिलीज जायनाशिल्ले ते मेळ्ळे. पुराय गोंयची कॉन्ट्रॅक्ट अक्षय पात्राक दिवंक सोदताले ते बोवाळ म्हणून ते आडयले आनी मागीर पायलट थोड्याच कडेन तांकां दिले. सो प्रत्यक्षान जो आवाज म्हणून जो राबलो विधानसभेन फाटले 4 वर्सां पुराय गोंय भोंवून विरोधी पक्ष नेतो नासतना लोकांचो विरोधी पक्ष नेतो म्हणून ताणें काम केलें. ताजी आज तूं म्हाका जे सांगता पळय ती पावती. तूं म्हणटा लोक उलोवंक लागले. आज तरणाटे भुरगे आमकां जॉइन जावंक लागले. मॅश्यू सारके भुरगे जे एक्टिव्हिस्ट जे सदांच बरे जे विजय बाबा फॉलो करता लोक म्हणटा तूं शर्ट सुद्दां ताच्या बरोबर शिवला मरे म्हणून. बट इट्स गुड कित्याक वेन यू आर फॉलोइंग अ लिडर आनी यू आर टेकिंग गुड थिंग्स. दत्तराज सारको भुरगो आमचो कुर्चाड्यार आत्तां ताणें म्हाका फोटो धाडला. काल कितें डिवायडराचो इश्यू केलो डिवायडर आज ओपन करून घेतले. आमदार नासतना कामां करून घेतात. सादे मनीस कोण ते दत्तराज बाबडो एक बरो तरणाटोचो आवाज करता. म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या हातून वांटेकार जावंक लागले काय नासतना लोकांचे प्रश्न सोडोवपाक लागले. दर मंगळारा जनता दरबार घडटा गोंयकार घरान आमच्या. तूं येवन पळय सकाळी 8 वरांचेर तो बसता ते 1 मेरेन कितके लोक लायनी लागता दोनूय सायडीन रस्तो जाम जाता. वाय आनी लोक खंयचे फातोड्याचे येना फातोड्याचे येताच कारण फातोड्या व्हडले इश्यूज काय मेजर काय ना. पुराय गोंयच्यान लोक येता पेडणेच्यान लोक येता ते काणकोण सांगे सावड्डेच्यान लोक येता कित्याक येता लोकांक मेळटा म्हणून कळ्ळें प्रश्न जाता एक फोन मारल्यार कामां जाता. सो हे लोकांक करता आयज प्रश्न चिन्ह तो म्हणल्यार अवेलेबिलिटी लोकांक तूं 24 वरां अवेलेबल आसा. लागून काँग्रेसीतले थोडे कोण भितात काय पळय कोणाक कोण भिता कोणाक पोटान दुखता कोणाक जलस जाता ते आमी आडोवंक शकना. आमी आमचें काम करीत वतले आनी लोकांक ताकाच लागून असले आमी 8 जिखतले अशें पळय ते कितें करता ते तांचे आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. आमचो ध्येय धोरण एकूच आहा लोकां खातीर काम करप आनी सरकाराक कशें बीजेपी घडोवप आनी लोकांचो सरकार कसो हाडप ते आमचे ध्येय धोरण. आमचो आनी आमकां पुराय खात्री आसा आमचो अध्यक्ष आमकां गायड करतलो आनी आमचो अध्यक्ष त्या वाटचाली मुखार व्हरतलो. दुर्गादास विजयाचे बर्थडे दिसा जे भाशण केल्लें तातूंत भितर आमी आतां सद्या सर्वे करता मागीर ताणें एक डेट दिल्ली अप टू दॅट त्या हाजे लास्ट बसून आमी चिंततले हे करतले सर्वे आमकां येवपाक ताच्या फाटल्यान आमचें डिसिजन जातलें. अजून तुमकां डिसिजन जावंक ना किंवा कांय तुमी सांगूंक ना तें बरें. सर्वेचे कितें आउटकम आहा तेंय सांगूं. सर्वेचे म्हाका दिसता पयर आमच्या अध्यक्षान गोवा न्यूज हबाचो इंटरव्यू जालो ताजो थंय तो उलयला क्लियर. सर्वेचो रिपोर्ट इज शोईंग अ गुड ट्रॅक्शन फॉर आवर प्रेसिडेंट पॅन गोवा बरो ट्रॅक्शन. सेकंड सरकारा विरोधात प्रचंड प्रमाणात असंतोष आसा प्रचंड. दॅट डजंट मीन दॅट ऑपोजिशन विल हॅव अ केक वॉक. दॅट ऑल्सो इट शोज दॅट वील हॅव टू वर्क and we'll have to work together. म्हणजे आणि डिफेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ कॉज म्हणजे लोकांचो विश्वास वचपाक लागला राजकारणांचेर.
सो हे एकंदरीत पळयत जाल्यार सध्या आमची अध्यक्षाची आमची जी पुराय बॅक टीम दे आर एनालायझिंग द रिपोर्ट. इट मायट टेक फ्यू डेज. दीस आर द जस्ट जिस्ट, कारण ते काही दिसा पयलींच आयला आमकां. सो ते मतदारांचो डेटा आहा तो पुरो सगळे 40 मतदारसंघ वायज आहा. कास्ट, क्रीड, रिलीजन सगळे धरून आहा ते. सो ते एनालायज करपाक मात्र टायम वतलो, पूण एकंदरीत जर सारांश जर काडीत, सर्वे इज शोईंग पॉझिटिव्ह सिग्नल्स फॉर आवर प्रेसिडेंट. जर युती जावं ना अशें धरया, युती जावं नासतना जर हे केलें, गोवा फॉरवर्ड जर ऑन इट्स ओन हातूंत गेलो, इलेक्शनाक गेलो, कितें दिसता तुका? ना, कित्याक कितलें? कित्याक कित्याक पयलीं म्हणल्यार इफ नॉट ते मागीर उलोवया, पूण आमकां एक वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट अ एनजीओ, वी आर नॉट अ क्लब. आमी हांगा राजकारण करपाक, सरकार करपाक, इट्स नंबर गेम. आनी बीजेपीक डिफीट करून कितें आमी करूंक जाय? फाल्यां धरया एकठांय गेले जाल्यार म्हणटा तुका हांव, डोंट टेक दीस एज अ स्टेटमेंट. देन वील हॅव टू स्लॉग मोर, वील हॅव टू वर्क, वील हॅव टू गेट न्यू पीपल, वील हॅव टू गिव यंगस्टर्स चान्स, न्यू क्रेडिबल फेजीस. आनी जेन्सीक जे जाय ते आमकां करचें पडटलें, आनी ते आमी करप. आनी तूं आतां जर फाटल्या दिसांनी पळयत, मॅश्यू, दत्तराज, नागेश सालगांवकर, यंगस्टर जॉइन जावंक लागले पार्टीन. यंगस्टर जॉइन जावंक लागले आनी डे इन डे आउट इश्यू घेवंक लागले. आमकां सांगचें पडना हे करा रे, ते करा रे म्हणून. तांचे कडल्यान येता, आतां हे इश्यू हे घेता आमी, घ्या. आज आत्तां मॅश्यून कितें तरी धाडिल्लें की लायटीचे इलेक्ट्रिशियनाचे कितें तरी ताणें करून धाडला, कितें तरी सस्पेंड केला अशें कितें तरी. तीग मेले म्हणटा ते. सो अशे प्रो एक्टिवनेस जाल्ले भुरगे आमकां मेळपाक लागले. आयज मुर्मुगांव सारखे मतदारसंघ, तुका खास एक एक्झाम्पल दिता. काल राती हांव वचपाचो आशिल्लो, काल 200 भुरग्यांचे तो एक डिनर जालो आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटा बरोबर. म्हाका रातचेर फोन करून रिपोर्ट दिलो ताणें. म्हणजे इतले बरे भुरगे उमेदवार आशिल्ले, ते रावले आमकां विजय बाबाक हाड म्हणून अध्यक्षाक. आतां मुर्मुगांव आमी दौरो प्लॅन करपाचो आमचो अध्यक्षाचो, कारण भुरग्यांक जाय, जेन्झीक तो आवडपाक लागला. म्हणजे कारण जेन्झीचे विचार आनी हे आमचे विचार, कारण वी आर नॉट ओल्ड, कारण आनी आमची वर्किंग स्टायल आमचे अध्यक्ष तशी, कारण बिकॉज आय एम टेलिंग यू इझी टू कनेक्ट विथ जेन्झी. कित्याक आमचो जो अध्यक्ष आहा हो जेन्झी कडेन कनेक्ट जाता. कित्याक जाता? ही हिमसेल्फ हॅज बीन अ स्टुडंट लीडर, ही हॅज बीन अ चेअरमॅन ऑफ द युनिव्हर्सिटी, ही हॅज बीन युथ काँग्रेस. सो जेन्झीक कितें जाय ते आमकां कळूंक येता, कारण वी कंटिन्युअसली इंटरॅक्ट. आमकां रितीक सारको भुरगो, रिशांक सारको भुरगो, क्रिश बाळ्ळीकर, सोहम राऊत, फळी तयार जावपाक लागले आमच्या पक्षान आतां डावन द लायन. सो अँड वी आर ग्रुमिंग देम टू बी द फ्युचर लिडर. करपाक मातशें लेट जालो ना, गडेक मातसो लेट जालेच, नो डाऊट लेट जाल्यात आमी, बट एका दिसान काय सोपना, कारण वी आर अ रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. ओके. तितले तुका सो सांगता. आतां हांव हे आमचे आमचो भासाभास कन्क्लूड करता आसतना म्हाका एकूच विचारपाचें, हाज्या पयलीं विजयान आपल्या बड्डेक सांगिल्लें की ही वॉज रेडी टू मर्ज गोवा फॉरवर्ड पार्टी इन काँग्रेस. मागीर जावंक ना. आतां कितें? आतां जर आयलें ऑफर, ना आतां आयले जाल्यार ऑफर ते इफ अँड बट्स कितें. हांव तुका 2 वर्सां पयलीं आमचो अध्यक्ष 2 वर्सां पयलीं तांचे कडेन उलयत आशिल्लो. ताणें आपल्या भाशणान सांगलां हें की आपूण बेळगांव मेळ्ळो. बेळगांव मेळटना सद्याचे प्रदेशाचे बाब गिरीश चोडणकर आमचे मित्र ते आशिल्ले, मुंबय मेळटना ते आशिल्ले, मुंबय मागीर एकदां हांव मेळ्ळो, मागीर दिल्ली एक 2-3 बैठक्यो जाल्यो. सो अशें जेन्ना सगळें जाता आनी मुखार कांय वचना जाल्यार कित्याक दिसता तुमकां की नो आय डोंट ना, ते मे बी तांकां ना मर्ज न्ही, बरोबर येवन काम करपाक जाय म्हणून. आनी अशे तरेन मे बी काँग्रेसीक प्राधान्य नासतलें गोंय, म्हणजे इमिडिएट हांगा तांकां मेजर बिगर स्टेट्स आसा लक्ष घालपाक. ओके. तशें एखादी आसत. ओके. आतां एक आतां तुवें म्हणलें अशें एवरी जर कितें एक्शन आसल्यार एवरी एक्शन विल हॅव रिएक्शन. एक्शन. फाल्यां अशें जर जालें, कितेंय अशें धरया जावंक ना, सगळे एकठांय येवंक ना, तुमचे कडेन तुमचें स्ट्रेंथ आसा की दॅट यू कॅन फेस दीस इलेक्शन इंडिपेंडंटली? एवरी पॉलिटिकल पार्टी हॅज टू फेस इट, इट नॉट अस. स्ट्रेंथ आसा ना ना, कित्याक आमी तूं 40 आमी 17 फाटले खेपे आपान झेडपीक 39 कडेन दवरले, एक सोडून बाकी 38 कडेन पडले. आपाचेर म्हाका उलोवपाचें ना. आमचो लिडर फातोर्डा आसा. आमचो लिडर एका वरान 2 वरान गोंयच्या खंयच्या कानाकोपऱ्यान पावंक शकता. आमच्या पक्षान दिल्लीच्यान कोण येवन आमकां हायकमांड ना, तो लोक ऑब्जर्व करतात. आनी झेडपीक सुद्दां आमी 8 सीट लडोवन
26% वोटशेअर काढले 8 सिटांनूच. तू बारीक कर सांगण्यासारखे रिवणा जिल्हा पंचायत तू विटनेस आहा 19 मतांनी आम्ही पडले थंय. तातूंत थंय काउंटिंगोनी भानगड्यो केल्यो आनी 200 सुमार व्हॅलिड इनव्हॅलिड केल्यो. तातूंत मॅक्झिमम आमचीच मतां आशिल्ली. काणकोण सेकंड आयले आमी, कारण थंय तुका सांगलें कित्याक लागून आमी पडले ते. कुमारजुंवाय सेम, कुमारजुंव आमी सेकंड आयले आनी बाकी कडेन आमी बरी मतां काडल्या. सो एकंदरीत राय सारखे सीट आमी जिखून गेले. थंय घात जाल्लो आमचो, थंय पॉवरफुल घात जाल्लो फाटल्यांतल्यान. पूण अशें आसतना सुद्दां आमी थंय बरे 1300 काय 400 मतांनी आमी जिखून गेले. कित्याक जिखून गेले? बिकॉज लोकांक कोण पावता, लिडर, आतां लोक लिडर पळोवंक लागले. कोण पावता, 24 वरां कोण अवेलेबल आसा, फोनार कोण अवेलेबल आसा, आनी आमचो अध्यक्ष ते पुरायपणान करता. ओके, आता लास्ट क्वेश्चन. 2027 गोवा फॉरवर्ड खंय आसतले? गोवा फॉरवर्ड भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाक आनी लोकांचो सरकार हाडपाक मुखार आसतली आनी बाब विजय सरदेसाय ते लीड घेतलो. ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं. पयस रावात.